जाल्यार कितें आयज तेंचे पर्सनल म्हणजे BDO ऑफिसान हियरींग आसलेलें रिगार्डींग RTI जे RTI मागलेलें तेंचे बद्दल. सो कितें आसता जेन्ना ऑफिशियली जावं लिगली कितें डॉक्युमेंट्स आसतात ते BDOच्या फुड्यान जातात. सो आयज BDO म्हाज्या दिसपाक प्रेझेंट नासलें. सो कोण तरी तांचो कंटॅक्ट तेंच्या थ्रू कोण तरी कंडक्ट करतालो. पूण जर कंडक्ट करता येदे व्हडल्या BDO ऑफिसान जाल्यार आयज खंय तरी गव्हर्मेंट सर्वंटाची सेक्युरिटी भंय कसो दिसता. कारण कोण तरी येतले अशें जर फाल्यां सहजूच अशें सगळ्यांक जाणां जाल्यार आमकांय भंय दिसतलो. कारण विशय कसो आसा खंयच्याय ऑफिसर तो मागीर कोणूय सामान्य मनीस हांव म्हणिना इंडियन कोणूय येवचो आपलें काम करचें पूण जे लिगल पद्दतीन काम करचें. कारण कितें आसा जर जेन्ना तूं तांकां उत्तर दिता जावं हातापाई दिता येदे व्हडले गव्हर्मेंट प्रिमायसीस फोडप हे चुकीची गजाल. कारण आयज गोंयान हांव अशें म्हणटा की आयज आमकां खंय तरी भंय दिसता. कारण जेन्ना आमी एका गांवाचो सरपंच आनी जेन्ना सेक्रेटरी आसता आमी एक गांव खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न करता. आयज तो कोण तरी येवन आमच्या सेक्रेटरीक मारता. कारण आमी जेन्ना आतां हेल्थान गेले तेच्या हाताक लागला पांयांक लागला टी-शर्ट बिशर्ट खूब पिजला. सो झगडी जाता तेन्ना एकामेकाक लागता. पूण आमच्या सेक्रेटरीक जेन्ना मारला जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसर ऑन ड्युटी आसतना जेन्ना मारला तेजेर हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो होम मिनिस्टर आसा आमचो की तेजेर चडांतली चड कारवाय जावची आनी तांकां आयच्या आयज अरेस्ट करचें. कारण एक एक्झाम्पल सेट करपाची गरज आसा. फाल्यां कशें जातलें आयज जर ते सहजपणे भायर सुटले जाल्यार कोणूय फाल्यां येतलो कोणूय मारतलो. कारण कसली एक गोश्ट आसता पळय ती एक्झाम्पल सेट करून वता. आयज जेन्ना सेक्रेटरीक मारला हेजो अर्थ निशेध करपाची गजाल. कारण हांव BDO ऑफिसान आतां इतकेच कारणान गेलो की पळोवपाक BDO ऑफिसांनी आमच्या सराचे बद्दल ते कितें एक्शन घेतात. जाल्यार ऑलरेडी BDO पुलिसेक कंप्लेंट बरयता आपल्या थ्रू. कारण एक गव्हर्मेंट सर्वंट आसल्या कारणान गव्हर्मेंटाच्या थ्रू तेंचे वचप गरजेचें आसता. कारण जो आमचो सेक्रेटरी आसा वो आयज ताका केन्ना आतां 2 वर्सां जालीं बोरजे पंचायतीन आसा बरो सेक्रेटरी आसा केन्नाच कोणाचे अगेन्स्ट वचोंक ना. आतां कितें आसा जे लिगली RTI पेपर कितें आसता पळय ते तेंच्यांनी ऑफिशियली कितें आहा ते घेवचें. हेजो अर्थ असो न्हू तूं धमकोन मारून घेतले हितून जायना. कारण जे RTI जर दिवंक नासलेली जावं दिला कितें विशय आसलेलो पळय तो तेंच्यांनी हांगा सहजपणे झगडी करपाची गरज नासलेली. कारण आयज जर जावंक नासलें नेक्स्ट टायम BDOन तुमकां ती दिवचेच पडटा. कारण RTI कोण कोणाक आडोवंक शकना. सो हांव इतकेच तुमच्या माध्यमांतून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशेंच मांद्रेचे आमचे ऑनरेबल MLA आसात तांकां रिक्वेस्ट करता की हेंच्यांनी हेचेर कडक जाता तितली कडक कारवाई घेवची. तशेंच हांव BDO कडेन एक रिक्वेस्ट करता की BDOच्या ऑफिसांतून एक कंप्लेंट वचपाक जाय. कारण BDOच्या ऑफिसान आयज अशें जालें जाल्यार फाल्यां कोणूय येतलो कोणूय फोडून वयतलो. सो सहजपणे अशें जावपाक जायना. कारण खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसान एक डिसिप्लीन आसता. कारण जो येयलो आनी झगडलो म्हणून तेजेर काम जावन वचना. कारण खुबशे लोक रागारान येतात. हेजो अर्थ असो न्हू की तेंच्यांनी येवप आनी तोडफोड करप. कारण गव्हर्मेंट प्रिमायसीस इज गव्हर्मेंट प्रिमायसीस. तिनाचो टायम असो 3 ते 3:30 मेरेन वाट पळयली. मागीर डेट घेवची पडटा म्हाका. तेन्ना म्हाजें काम जाल्लें तेंचे भितर कितें जालें हांव नकळो म्हाजें काम बरोवपाचें करतलो म्हाजी ऑलरेडी जाल्ली. तेन्ना कितें हांव लक्ष दिवना. जेन्ना एका म्हाका धुकल्लें तेन्ना हांव भायर पळालो. मागीर कितें मोडतोड जाली. पण ती पार्टी खंयसली गोवन पार्टी एड्रेस गोंयचो आसा. आनी ते कित्या खातीर म्हणून आयिल्ले ते RTI अपील आसली. RTI अपील ते दोन एक्टिविस्ट पार्टी आसलेली काय. एक आमचो सेक्रेटरी PIO आनी एक मोर्जी. बट आमच्या हांगासले जे स्टाफाक कोणाक कितें मार झोड अशें कितें जालें. मार म्हणजे काची बीन उसळ्ळे कितें फोडतोड कित्याक प्रत्येक जाण पळाले कित्याक कोणचेर काची बसतात. तेंचे कितें जालें इश्यू पर्सनल इश्यू तो नॉट रिलेटेड टू आतां जे तेंच्यांनी जे मोडतोड केल्या पळय ती हातीनच केल्या की तेंच्यांनी कितें हातीन बी कितें पळोवना की हांव म्हाजे एकदां फायली काडल्या हांव तितून भायर सरलेले. आतां ऑफिसाची डॅमेज कितें जालें. डॅमेज हाजी भायर जालें भितूर जाल्यार कितें कितें जालां. ओके त्याच्या उपरांत तुमी पुलिशेक कळयलें. कोणी एकट्या स्टाफान फोन केलो तेंच्यांनी केलो दोनूय पार्टींनी केलो. हां मग तेंचे सोमतेन तेंकां दोनूय पार्टींक गेल्या. हय कोणी तरी फोन केलो एक पार्टी खंयच्या तरी फोन केलो. मागीर आमी इन्फॉर्म केलें आमचे BDO कोण तरी एक 5 मिनटान पावली. ती हिंदी उलयता. हिंदी उलयता. दोनूय हिंदी पार्टी. ना एक आमचोच एक लोकल पंचायत सेक्रेटरी. पंचायत सेक्रेटरी सचिन धावस्कर. मग तेका कितें मार पळोवना कितें मारला लोक. पंचायत सेक्रेटरी म्हणलं मोर्जे पंचायत. पार्टी मध्ये कितें तरी हिटेड डिस्कशन जालें आनी कोण पार्टी ती खंयच्यान आयिल्ली. आय डोंट नो एक्झॅक्टली फ्रॉम वेर दे हॅड कम फॉर एन अपील. सो ते थंय भायरूच आसून तेंचे कितें डिस्कशन जावन कितें तरी प्रॉब्लम जालो. तेंच्या भितर कितें जालें तेकाय खबर ना म्हाकाय खबर ना. सो आफ्टर दॅट वीथ दॅट डिस्कशन एवरीथींग स्टार्टेड. एकामेकाच्या आंगार चडपाक लागले ऑल दोज थिंग्स. मग तुमकां ते अननोन आसलें म्हणजे ते कितें अनपेक्षीत असो इन्सिडंट जालो. अनपेक्षीत बिकॉज आमचे म्हणजे तेंच्या भितर कितें जालें तें आमी सांगपाक शकना. सो लेट दीस कूल डावन अ बीट. सद्या पयलीं जावनी नो मागीर तुमी कितें केलें पुलिशेक कंप्लेंट केली. मेन ऑफिस हांव हांगा आशिल्लें धारगळ आशिल्लें ऑडिट. सो हांव येता म्हटल्यार हेंच्यांनी कंप्लेंट बी करून पुलीस स्टेशनार सगळे पुलीस बीन येवन दे हॅव ऑलरेडी टेकन द पीपल. सो आतां थंय तेंचें मेडिकल बीन जातलें. त्या भायर हांगा जो डॅमेज जाला तेच्या खातीर
बरं, तुम्ही तुमच्या हेड ऑफिसाक कळयलें? हय हेड ऑफिसाक कळयलां. सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट ओनली. फॉर्मली पंचनामा मेक जावपाक जाय एंड आफ्टर दॅट वी वील सी वॉट टू डू. कितें ती पार्टी खंयची? पार्टी पोवची पडटली. ओके. गोंयची भायली गोंयची भायली अशें आय कांट से रायट नाव बिकॉज ते अपेलंट कोण तो म्हाका तेजें नांव बीन पोवचें पडटलें. मातशें पळोवन घेयात न्हू. म्हाका दिसता आमकां खूब उशिरा कळटाय. 3-1 वर्सां पयलीं हांव ह्याच विशयाचेर उलयल्लो आनी हांवें एक स्पेसिफीक म्हटलेलें की दिल्ली आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली जी NCR एरिया नॅशनल रिजन कॅपिटल कळ्ळें, ज्या एरियेन जमनींच्या परस्पर वादान ज्यो मर्डरी जातात, अशें थापटां बिपटां गोंयांत मारतात तसलो विशय न्हू, तेची पुनरावृत्ती गोंयांत जातली काळांतरान. हांवें 3-1 वर्सां पयलीं स्टेटमेंट केल्ली आसा पयलें. जाल्यार आज हांगासर आमकां BDO ऑफिसान जेन्ना असो अंधाधुंद कारबार जाता, जे एखाद्या पंचायत सचिवाक जेन्ना हात घातलो वयता तेन्ना कळोवन चुकता की आमी गोंयांत आमची जी यंत्रणा आहा किंवा सरकार हो कितलो अपयशी ठरता पळय अशा विशयांचेर. एक तो हांवें आयकला की तेंचो हो असो ते ह्या मायंडसेटाचे आसता, तर तेंचो विशय कसो आसता की इधर साला थप्पड़ मारा तो FIR रजिस्टर होता है म्हणटात ते, उधर गोली चलाया तो कुछ नहीं होता है. कळ्ळें न्हू. आनी आमी हे सहन करता. आज सुद्दां जेन्ना एखाद्या पंचायत सचिवाक जेन्ना एखाद्या BDO ऑफिसान जेन्ना हात घालतात, ताका मारहाण जाता आनी थंयसरले स्टाफ आसा भितर आसात किंवा गोंयकार जे थंयसरले अवती भोवती आसलेले मनीस जर आपले सण मुखाटपणे जर पळयतात जाल्यार हांवें जे 3 वर्सां पयलीं सांगलेलें पळय तीच गोश्ट घडटली. आनी ताका कारणीभूत जर कितें जाल्यार सरकार आसा, सरकारी यंत्रणा ह्या जबाबदार आसा. प्रत्येक वेळाचेर लोक धांवन रस्त्याचेर वयचे ना. अशें कितें जालें काय आमी धांवन येवप मागीर. सोंपली फाल्यां एसेंब्ली सोंपली, एसेंब्लीच्या फ्लोराचेर जे म्हणून विशय येता दर वेळाचेर आमी अशें हेच्या पयलीं सुद्दां कोरगांवच्या एका भुरग्याक उखललेलो असोच गोंयकार परप्रांतीय आसलो कोण तरी आनी आमी अशेंच येवन धांवन येयल्ले. पण तेचो रिजल्ट कितें म्हणून ठरता. रिजल्ट कितें ठरता. आमी जो पर्यंत रस्त्याचेर ह्या सगळ्या गोश्टींचो निशेध करिना, म्हणजे ही तर खरें म्हणशीत जाल्यार सगळ्यान तसो पळयशीत जाल्यार ही घाणेरडें कृत्य आसा. हेचो निशेध हांवें एकट्यान पूर्ण मोरजकार किंवा गोंयकारांनी वचून निशेध करपाक जाय.